जालो हे तुका कितें म्हणपाचें ऍक्शन घेतले पुलिसांनी 307 सेक्शन लायल्या. वी विल नॉट अलाव एनी स्टाफ टू टेक लॉ इन their hands, and especially the tourism, जे टुरिस्ट येतात, they get drunk when they are sitting in a beach shack or a restaurant. Sometimes they overdrink and they talk little extra. It doesn't mean that you have to hit them. So हांवें सांगला PI परत आनी एकदा मिटींग लायता. लास्ट 6 months there was no assault. 6 months. तर परतून एसॉल्ट जालो. म्हाका दिसता एक्शन पुलिसान कालूच बरी घेतल्या. ती 307 लायले, 3 जाणांक अरेस्ट केल्या, भितर उडयले. ते 8 दीस भितर उरताले. एक मेसेज वयतली की बाबा इफ यू एसॉल्ट अ ट्युरिस्ट यू विल बी इनसाइड फॉर 8 days. दिस मेसेज हॅज टू गो व्हेरी व्हेरी क्लियर, लाऊड अँड क्लियर. द टुरिस्ट आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. आफ्टर हॅव्हिंग 1 or 2 drinks, when they are sitting on the table, they will talk extra. Not all the tourists, some of them. It's a normal tendency when they are coming from their dry state. There is no alcohol there. Here they are all of a sudden getting alcohol. So they don't know how to drink and what to drink. Already केसी येता आमकां. So आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा आनी आमचे स्टाफाक सॅनिटायज करपाची गरज आहा. सॅनिटायज मीन्स यू हॅव टू टॉक टू देम. डोंट असॉल्ट. इफ देर इज अ प्रॉब्लम कॉल द पुलीस. सो हेच्या पयलीं त्या शेकाच्या स्टाफान तेंच्यांनीच केल्लो आधी जाल्लो असॉल्ट. तेच म्हणटा हांव. त्या खातीर 307 लायला. हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना म्हणून हेची खबर. तेजेर इमिडिएटली पुलिसान कारवाई चालू केल्या. सो द ओनर ऑफ द रेस्टॉरंट इज बींग कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन. लास्ट नायट ऑल्सो, टुडे ऑल्सो अगेन इज बींग कॉल्ड. द मॅनेजर इज बींग कॉल्ड. द अदर सिनियर स्टाफ आर बींग कॉल्ड. सो जे एक्शन कितें जावंक जाय एज पर FIR एक जातलें. दुसरें आनीक फुडें जावचो न्हू म्हणून इन्सिडंट. PI is taking meeting with the private restaurant owners because now beach shack will get closed by next month, including beach shack owner. हांवें सांगलें ताका मिटींग घे म्हणून. 1-2 मिटींगे घेवपाची गरज आहा. कलंगूट आनी बागा. कलंगूटची एक आनी बागाची एक. प्रायवेट आनी बीच शॅक दोगांयची.